आसा ह्यो लोकांक फायदो जाला की लोकल जे आहा तेंच्यांनी जी आयज आपली हांगा जी कला म्हणजे खाण जी आपली दवरता ती लोकांनी तांकां प्राधान्य घेवचें कारण आतां फेस्टिवल सिजन स्टार्ट जातलो नागपंचम गणपती तेन्ना लोकल फॉर वोकल म्हणटा पळय त्या भशेन लोकांनी लोकलांक सपोर्ट करपाची गरज आहा। ती लायव्हलीहूड सेंटर हे पयल्यारूच कळटा कितें तें म्हणजे तरेतरेचे प्रॉडक्ट जे आमचे महिला करता ते सिटीनूच हे म्युनिसिपालिटीन स्पेशली हो जागो दिल्लो आसा हें करपाक हांव उननीत परबी दिता सगळे हांगा आसा तांकां बाब गिरीशाक तेजे सगळे कावन्सिलरांक तशेंच आमचे आमदार बाब दाजी की शहरान आनी सिटीनूच हो सेंटर तांकां कितें तरी ल्हान तरी तांचो वेवसाय जालो जाल्यार एक मार्केटिंग करपा खातीर हांगा हें दिलें म्हणून इम्पॉर्टंट एक बरें पॅकेजींग जावपा जाय तेंचे प्रॉडक्टाचें आनी बरें मार्केटिंग फक्त असले सेंटर येयले म्हणूच जायना यू हॅव टू मार्केट इट ऑन द नेटवर्क यू हॅव टू डू डिजिटल मार्केटिंग सो दॅट युअर प्रॉडक्ट रिचीज ऑल ओवर द वर्ल्ड हें तरी जालें तेन्ना तांकां विक्री ऑटोमॅटीक जातली आनी एक व्हडली संद तांकां मेळटली 2 पयशे आहा ते 4 पयशे कमोवप। आयज बरी खुशाली गजाल बाबा आमचे लोकल जेन्ना आपणाचे कितें वस्तू जेन्ना ती घरान करता आनी पौश्टीक जी सगळी आसा ते लाडू आसूं चकरी आसूं जी आतां तांकां खंय ना खंय तांकां एक खंय बसोंक मेळना जागो ना म्हणून हो आमी खंय तरी आमचे कडसून म्युनिसिपालिटी कडसून आमी तांकां एक प्रोवायड केला। नंदिता आनी आमचे लक्ष्मी तेचेर खूब भर घेतला तेंच्यांनी खूब मेहनत घेतल्या इवन आमच्या कावन्सिलरांनी तांकां सपोर्ट खूब केला म्हणून हांव मागता सगळ्या महिला लागीं तेंच्यांनी कसलो आपलो प्रॉडक्ट हांगा हाडून तेंच्यांनी विक्री केली जाल्यार आमकांय बरें जातलें तांकां तेंच्या घरान खंय तरी तेंच्यांका 2 पयशे पावतले आनी पोटा पाळणा खातीर खंय ना खंय तरी धंदो करूंकूच जाय आनी ती फॅसिलिटी खंय नासता कारण आमी हो सेंटर आमी ओपन केला। सर आनीक कितें इतर आनीक कितें लागता जाल्यार आमी तुमचे कडेन अवश्य येतले तुमी आमकां मातशी मदत करची। आमचे लोकल जी खाणां आसा नाल्यार लोकल कितें आसा ती आमी प्रमोट करपाक जाय। आयच्या काळान जेन्ना आमी पळयता की इतले मोठ्या प्रमाणात दुयेंसां आसा कितें आसा आमी जे कितें भायले खाता ते आमकां खबर नासता तातूंत कितें कॅमिकल्स आसता कितें हें आसता आनी त्या खातीर सगळे इवन डायटिशियन आज सगळेच जेन्ना डायट तुका सांगता तेन्ना ते म्हणटात जे आमचे पुर्वज खाताले जे आमचे पयलींचे लोक खाताले जे आमी घरा कडल्यो वस्तू आसताल्यो त्यो खाल्यो जाल्यार आमकां खंयच माल पडूंक शकना आनी आमचें आरोग्य आनी बरें जावंक शकता आनी त्या खातीर आज जो एक ह्या सगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी एक सेंटर तांकां मेळ्ळा म्हाका दिसता एक बरी गजाल म्हणजे वास्कोकारांक पसून बरी गजाल की एका स्पॉटार तांकां सगळें मेळूंक शकता। फुडें आतां गणेश चतुर्थी येता सप्ताह येता तेन्ना तांचो मोठ्या प्रमाणार आनी सेल बरो जावंक शकता आनी आमी सगळ्यांनी एक लक्षांत दवरपाक जाय की हें सगळें घरगुती खाण हातूंत भितर कसलीच कॅमिकल्स ना हातूंत भितर कसलीच बाकीच्यो गोश्टी ज्यो आमकां जिवनान हानी करूंक शकता तसली ना आनी ती सगळी म्हणजे खोबरेल तेल पसून घरा कडेन काडिल्ली आसा सो हाचो फायदो म्हाका दिसता मॅक्झिमम आमच्या मुरगांवकारांनी घेवचो आनी हें जेन्ना आतां परमनंट पयलीं आमी पळयताले की खंय खंय वाठारांनी ते घालताले आतां हो परमनंट सेंटर आशिल्ल्या कारणान आनी म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटीन हो परमनंटली तांकां दिलो सो तांच्या खातीर एक बरी गजाल।